आमची देवी 300 वर्सांची पयलूंची ही आमच्या घरांक येयल्ली आसा कळ्ळें न्ही. तेन्ना आमी ते 300 वर्सां तेन्ना म्हाज्या आजी, म्हाजी आवय, बापूय, काका, तेच्या काकाची बायल ही 5 जाणां आशिल्लीं. ती 5 जाणांचे तेंगेर 5 जाणांचे 2 जाण भाव आशिल्ले पळय तेंगेर आमी आयज 36 फॅमिली जाल्या, जॉयंट फॅमिली. म्हणजे कोणाचेर म्हाजे म्हाजो बापूय, म्हाजो काका, तेजे वयल्यान आमी ही आयज आमची जॉयंट फॅमिली जाल्ली आसा. आनी आयज आमची परंपरा आमची ती कार्य करून घेता. 300 वर्सां पयलून आमची ही देवी आसा आनी खुबसो आमकां चमत्कार जाल्लो आसा देवीचो. आनी आजुनूय ते आमचे पयलीं म्हाज्या आजयेचेर येतालो भार, मागीर म्हाज्या आवयचेर येवंक लागलो, म्हाज्या आवयचेर आतां म्हाज्या बायलाचेर, म्हणजे आमची कोणाचे तरी फुडें फुडें परंपरा रावपाक जाय आनी रावता ती तशी. अशें आमकां खूब वेल्या ते हे गटाचेर सोरोप पासून भोंवतालो पयलूंच्या म्हाज्या आजयेच्या टायमार ते आमकां सांगलेलें आसा. आनी अशें आमची हें कार्य बरे भशेन जाता. आमचे तिणी सगळे फॅमिलीक आमकां बरे भशेन केल्ली आसा. तेंकां सगळ्यांचें तेणें बरें करचें आनी सगळे फॅमिली कुटूंब आमचें बरें जावचें सगळ्यांचें अशें आमी तिजे कडेन मागता. कितें आशिल्ली जेन्ना पळय आमच्या जाणटेल्यांनी खरीत येयल्या न्हू तेची आमी आतां खरीत येताय कितें. आनी 300 वर्सांची आनी ही कानडी उलयता. ही एल्लावा मल्लावा बेळगांव पळय एल्लावा मल्लावा आसा न्ही ते कुळाची. जेन्ना आमची पळय फॅमिलीची पळय कोणी तरी पळय ती गेल्ली आदी ती तेंची बराबर येयल्या आनी हे आमचे थळांक आनी आयज आमचे परंपरा आमची सेवा करता आनी हे फुडें आमचे कडल्यान तिणी बरें कार्य करून